क्रिस्तई मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो, ऑक्टोबराची 1 तारीख आज आणि आयच्या दिसा आम्ही एक महान संतीन जेजूचे ल्हान फुलं सांतेऱ्याचं जे फेस्त संभ्रमता आणि आमकां कार्मेलितांक वर्त्या संतोषाचो दीस, कित्याक कार्मेल वर्तांतलें स्वादीक फुलतें, कार्मेल वर्तांतलें स्वादीक फुलतें आनी ताचो परमळ आज कार्मेल वर्तांत मात्र न्हय, आख्खे पवित्र सभेंत सगळ्या संवसारार ताचो स्वाद प्रसारला. देखूनच ह्या सांतिने थंय आमी अभिमान पावता आनी ह्या फेस्त दिसा आमी संतोषता आनी तिचे लागीं तिची मजत आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी मागता. मतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरून उज्यांत आसतात, देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. ते ल्हानशें फूल फुलल्लें थोड्याच वर्सांक ताचो स्वाद पासरलो भरान, परमळ गाजलो आख्ख्या संवसारार. वेंग मारली जायत्यांनी तिच्या वाटेच्या मेटांक, वाट तीच बागेवंतपणाक. वाट ल्हान कित्याक तिची जिणी सादी. वाट ल्हान सादी कित्याक तिची जिणीच सादी. पूण जिवीत अमर करची, देवा थंय व्हरून पावची. जिवीत अमर करची, देवा थंय व्हरून पावची. मोगाचेनो, हांवें येदोळूच सांगलें, ऑक्टोबराची 1 तारीख आज जेजूच्या ल्हान फुलाचें फेस्त. मोगाची संतीन सोमेस्तांक प्रेरण हर एका क्रिस्तावाक, कित्याक तिची जिणी सादी. क्रिस्ताच्या मेटांनी सादेपणान कालतेपणान समकल्ली ती. देखूनच हर एका क्रिस्तावाक ती प्रेरणाची. जावं दी तो शिकपी, जावं दी तो अशिकपी, जावं दी तो जाणारी वा नेणारी, कोणी तो जावं दी, कोण क्रिस्ताच्या फाटल्यान पावलां घालून चलूंक आशेता, तांकां हर एकल्याकी ही सांतीन निजायकी प्रेरणाची आनी तिची जिणी निजायकी हर एकल्याकी देखी बरीत. आज जायते संस्थे, धार्मीक मेळ, रिलिजियस मेळ, सोडेलिटी, फिरगोज्यो आनी विविध रितीचे संस्थे हिच्या मजतीन बांदून हाडलेले जावन आसात आनी तिका समर्पिल्ले जावन आसात. जायत्या घरांची, जायत्या संस्थांची, फिरगजीची ती पात्रोण जावन आसा. आनी आमच्या मंगळूर दियेसीजींत आनी मंगळूर उडपी दियेसीजींत ती जेजूच्या ल्हान फुलां थंय जायत्यांक व्हरतो अभिमान मोग आसा. व्हड महान कार्यां वा व्हड कितें योजना, अजापां, धार्मीक संस्थे मेळ घडल्ली तसली धर्म बहीण ती न्हय. 3 वणोदी भितर 9 वर्सां आनी ताच्या पयलें भुरग्यापणाली 15 वर्सां, 24 वर्सां मात्र. 9 वर्सां 3 वणोदी भितर, ताच्या आदीं 15 वर्सां भुरग्यापणाली वर्सां, 20 आनी 4 वर्सां सादेची न्हय. पूण 100 वर्सां तिच्या जिविता उपरांत 100 वर्सां उतरल्यार अजून आमी म्हणटा ती जिवाळ सांतीन, उर्बेनभरची सांतीन, हर एकल्या प्रेरण दिवची सांतीन, हर एकल्या की क्रिस्त थंय व्हरच्यात आसली सांतीन. आनी आमकां हर एकल्या तिची जिणी आकर्शीत करता. युवजनांक ती देख जावन आसा, कुटुंब जिवितांत ती देख जावन आसा, धार्मीक जिवितांत ती देख जावन आसा, कोश्टांच्यान ती देख जावन आसा. आनी कोण ही जिवितच नाका म्हूण बगता तांकांय ती देख जावन आसा. तर कसलें जिवितीचें, कसलें जिवितीचें, तसलें प्रेरणाचें जाय जाल्यार कसलें जिवीत ती जियेली.
मोगाचनो 1970 आणि 3 इसवेंत जानेवारीच्या 2 तारीखेर आलेन्सॉन फ्रांसांत आसच्या आलेन्सॉन गांवांत लुईस मार्टिन आणि झिली गुरेन हांकां जल्मल्ल्या पैकी तेरेस हांकां जल्मल्ल्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी तेरेस ही एक. हांगासर आमी पळयता एका देवोत कुटुंबांत तेरेसाचो जल्म. देवोत कुटुंबांत तेरेसाचो जल्म. 9 जाणां भुरगीं, तातूंत 4 जाणां 13 जाणां ल्हान आसतनाच देवाधीन जातात आनी तांचे पैकी एक भुरगें 5 वर्सांचें आसतना देवाधीन जाता. आनी ह्या वेळाचेर आमी पळोवयेत तेरेसाच्या आवय बापायचे ते वळवळे लुईस आनी झिली गुरीन हांचे ते निजायकी समस्ये आमकां दिसून येतात. पळया, ह्या समस्या मदें तेरेसाची आवय बापाय निजायकी भावार्थांत घट जातात, बरोवशांत आनीक चड बळादीक जातात. देखूनच ह्या कुटुंबांत हांव निजायकी एक किर्ण फांगता. ह्या कुटुंबांत हांव एक किर्ण फांगता. तें जावन आसा जेजूचे ल्हानफोल. उडास आमी दवरया. जेजूच्या ल्हानफोल तेरेसाच्या आवय बापायकी लुईस मार्टिन आनी झिली गुरीनाकी भाग्यवंत म्हणून हे थोडं सुपासारलां. ह्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी 5 जाणां कॉवेंताक भरती जातात. ताच्या उपरांत उरले तेरेस आनी तेरेसा ती आशा आसली, हांवें कॉवेंताक भरती जायचें, हांवें कॉवेंताक भरती जायचें. पूण ताची आशा सुफळ जाली मात्र न्ही, ती फळां बरीत जाली. फळां बरीत जाली. मोगाचेनो आमी पळयलें आयच्या शुभ वर्तमानांत बरें रूख बरें फळ दिता, बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख बरें फळ दिना. जर तर हे बरें फळ तेरेस म्हणलें तें स्वादीक फळ, रुचीक फळ इगज मतेंत उपजोन आयलां तर तो रूखी बरोच आसूंक जाय. तेरेसाची आवय बापाय लुईस आनी झिली गुरीन निजायकी भाग्यवंत कुटुंबांत जियेल्लीं ती. लुईसाकी तेरेसाकी धार्मीक जावन आपणाकच लुईस आनी झिलीक तेरेसाच्या आवय बापायक धार्मीक जावन आपणाकच देवाक समर्पीत जाय म्हणलें मोन आसलें. जें कितें तांकां साध्य जावंक ना तें तांच्या भुरग्यां मारिफात तांकां तें पळोवचें भाग मेळ्ळें. पूण तेरेसाच्या आवयक हें भाग फावो जावंक ना. तेरेस ल्हान आसतनाच तेरेसाची आवय झिली गुरीन देवाधीन जाता. पळयात तेरेसा तर तेरेसा थंय तें शांतीपणाचें बी किरलोन आयलें तर हाका कारण म्हणयेत तें बी ओंपलेली ताची आवय बापाय. बी ओंपलेली ताची आवय बापाय देखी बरीत कुटुंबात ती जियेल्ल्याक आज ती भाग्यवंत जाल्यात. हेदुळूच हांवें सांगलें तेरेस ल्हान आसतनाच ताची आवय देवाधीन जाता. ताचे नंतर पावलीन तेरेसाची व्हडले भयण ताची आवय कशें तेरेस मानून घेता. आवयच्या मरणा उपरांत तेरेस म्हणटा पावलीन वॉज माय लिटल मदर. म्हजी तांची आवय म्हणल्या बरी पावलीन आसलें. ताच्यो भयणी मारीन पावलीन सगळीं कॉवेंताक भरती जातात. आनी त्या वेळाचेर तेरेसा थंय कठीण उरपा. हांवें एक धार्मीक जावंक जाय, कार्मेलीत भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंताक वचोंक जाय. ल्हान आसतनाच बापाय लागीं ती विचारता म्हाकाय कॉवेंताक भरती जावंक जाय. पूण बापाय म्हणटा इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट हो बूक तेरेसाक वाचूंक दिता आनी म्हणटा ताची कशी वय जाल्यार तूं वशी येत. आनी तेरेस ताच्या बापले लागीं विचारतना ना म्हणटा, ह्या जागा लागीं विचारतना ना म्हूण जाता. पूण 15 वर्सांच्या प्रायर पापसाहेब लागीं परवानगी घेवन तेरेस भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंताक भरती जाता. भाऊ भयणीनो, ही 9 वर्सांची जिणी कॉवेंतांत जाल्यार ताका पुराक जावन आसा आदली 15 वर्सांची जिणी. 9 वर्सां कॉवेंतांत ती शांतीपणाची जिणी जियल्या जाल्यार ताका पुराक जावन आसा ताची फाटली 15 वर्सांची जिणी. हांवें म्हळें 15 वर्सां प्रायर तें कॉवेंताक भरती जालें तेरेस.
पूण ताच्या पयले ती जिणी जावन आसली शांतीपणाची जिणी, शांतीपणाची जिणी. ल्हान आसतनाच तेरेज म्हणून शिकलें, आय चूज ऑल, आय वॉन्ट एवरीथींग, म्हाका सक्कट जाय आनी तें सक्कट जाय, आय चूज ऑल. ती उतरां खरी जावं पावली उपरांत तेरेज आपणाकच देवाक संपूर्ण रितीन समर्पिताना तेरेजान विंसलें सगळें सुख संतोष दूख कश्ट सक्कट सांगाता विंसलें. कित्या खातीर? सोम्या खातीर. सोम्या खातीर ल्हान आसतना थंयसर ल्हानशें खेळच्या बास्केटींत विविध रितीच्यो खेळच्यो वस्तू घालून दिता आसतना पावलीन आनी तेरेज तेंसना म्हाका सगळें जाय म्हणून तेरेज विंसता. उपरांत जिवितांत तें सगळें विंसता. कोणा खातीर? सोम्या खातीर. तशी जिणीत सगळी जिणी ती विंसता कोणा खातीर? सोम्या खातीर. कितें सक्कट तिणें विंसलें. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी विंसता बरेंपण मात्र. जें कितें आमच्या कुडीक संतोशाचें जाता, आमच्या मोतीक संतोशाचें म्हूण बगता, वा कितें ल्हान संगतींनी आमकां एका रितीचें सॅटिस्फॅक्शन आमी म्हणटा, संतोश आमकां मेळटा, संतुश्ट जावं मेळटा, तें मात्र आमी विंसता. जें आमकां कश्टां जें आसा तें आमकां कोणायक विंसूंक नाका. पूण तेरेज आमकां शिकयता सक्कट आमी विंसया. सक्कट आमी विंसया कोणा खातीर? क्रिस्ता खातीर. क्रिस्ता खातीर. ज्या क्रिस्तान सगळ्या संवसाराक वेंगून घेतलें, सगळ्या संवसाराक आपल्या त्या उबारलेल्या हातांनी कुरसायल्ल्या हातांनी वेंगून घेतलें आनी थंयसर हांव ताणेला सक्कटां खातीर. आनी ती बोब तेरेजान आयकल्ली. ती तेरेज म्हणटा, हांवें सक्कट विंसता, हांवें सक्कट विंसता. सोम्याचे कश्ट हांव विंसता. सोम्या सांगता, बऱ्यो घडयो मात्र न्ही, कोड्यो घडयो हांव विंसता आनी ह्या मार्फत शांतीपणाची जिणी हांव जियोंक आशेता. भाव भयणीनो, असली जिणी जियेले तेरेजाक इगर्जमता दोतोर म्हणून मांडून घेता. इगर्जमतीची दोतोर म्हणून मांडून घेता. एकच तिने आपल्या जिणेची कथा म्हणून बूक बरयलो. तिसोच जिणेची कथा विधेयपणाक ताच्या वडिलांनी इसारतना तेरेजान विधेयपणाक लागून आपल्या जिणेची कथा तो बूक बरयलो. आनी थंयसर ताच्या जिविताची घडितां ती विवर्सिता आनी सोम्या संगी तिचे जिणेंत तिणें कशें संबंध जोडलो त्या विशयान विवर्सिता. आनी तो बूक आज निसायकी क्रिस्ती जिणेच्या लिसांवाचो एक पुंजो जावंक पावला. आनी देखूनच ह्या बुकाद्वारे तेरेजाक इगर्जमतीची दोतोर म्हणून पवित्र सभा मांडून घेता. आनी तो बूक वाचलेली जायतीं जाणां आपल्याच जिविताची नवसरणी करूंक पावल्यांत. भाव भयणीनो, तर तेरेज शांतीपणाक भाग्यवंतपणाक कसली वाट दाखयता. तेरेज भाग्यवंतपणाक शांतीपणाक कसली वाट दाखयता. तेरेज भाग्यवंतपणाक शांतीपणाक कश्टांची वाट, गुणे दोगोन सोडून वेची वाट, वा जायते बूक वाचून जानवाय सोडून, वा हेर कितें कितें व्हड व्हड ध्यान करणं विसचे तसली वाट दाखयना. तेरेज सादी सोंपी वाट दाखयता. कित्याक तिची जिणीच एक वाट जावन आसली. तिची जिणीच शांतीपणाक एक वाट जावन आसली. देखून सादें तुजें जिणें, सोंपें तुजें जिणें आमी म्हणटा. आनी तेंच सोंपें जिणें, सादें जिणें ती आमकां दाखयता. जायत्यो सांतिन्यो आत्मीक जिवितांत शिखराक पावोवंक विविध वाट्यो दाखयतात. सुरिले मोठवाशी वनवासी म्हणटा आमी पयशिल्ल्या मरुभुमींत वचून थंयसर ध्यान मागण्यांत मॉटिफिकेशन आनी हेर संगतींनी दीस रात करसून सोम्या संगी तो सांगात जोडूंक आशिल्ले. सांत बर्नार्ड 12 मेटां आमकां दिता. खालतेपणाद्वारे त्या आत्मीक शिखराक सोडूंक 12 मेटां दिता. कुर्साचो सांज जो हांव कार्मेल दोंगराची चडणी त्या मुखांत्र कशें शांतीपणाच्या पावंड्याक त्या शिखरा पावचें म्हूण दाखोवन दिता. आविलाची सांत तेरेज भितरले रावले विशांत उलोवन हंतांनी आमी कशें थंयसर वचून आत्मीक शिखराक पावयेत म्हूण दाखोवन दिता. जेजूचे ल्हान फोलो हें कितेंच सांगिना. जेजूचे ल्हान फोलो ह्या विशयांत कितेंच उलयना. बगार जेजूचे ल्हान फोलो दाखोवन दिता एकच वाट, जिवीत सोम्या संगी. जिवीत सोम्या संगी भुरग्या बरी. ल्हानशी वाट ती, ल्हानशी वाट भुरग्याच्या त्या मनोभावान सोम्या संगी सोमकोवचें. हर एकांती देवाचो हात देखचो
आणि हे सादें जिवीत देवा संगी सोमकुंचे. तर हे कशें भुरग्यापणाची वाट आमी घेवची. एक भुरगें तें संतोशान जावं पुरो दुकान आसल्यार आवयच्या पासलेंत आसा. संपूर्ण रितीचो बरवसो त्या भुरग्याक त्या आवयचेर त्या बापायचेर. देखूनच जेजूचे ल्हान फूल म्हणटा हांव केदाळ्ळे ल्हानशें आय वॉन्ट टू बी लायक अ चायल्ड. म्हाका भुरग्या बरी जावंक जाय. कित्याक भुरग्या थंय कसलेंच वायट ना, कसलेंच वायट चिंताप ना, मेळेपण ना, थंयसर आसा मुक्तपण. संपूर्ण बरवसो आपल्या बापाय थंय कंप्लीट ट्रस्ट म्हणटा आमी. कितें जावं टोटल कॉन्फिडन्स, संपूर्ण विश्वास. कसलेंच बेन दिसल्यार कितें करता भुरगें धांवून वचून आवयच्या पासल्यांत रिगोवन बसता. कसलेंय घडटा म्हूण बसल्या कळल्यार जावं पुरो बापाय आसा थंयसर वचून ताका वेंग मारता. असली वाट तेरेस आमकां दाखयता. लिटल वे जे भुरग्या बरी जावची ही वाट. आनी दुसरें लिटल वे ल्हानशी वाट. कसली ही भाव भयणीनो जिविताच्यो हर एक संगती सुम्या संगीस करच्यो. जिविताच्यो हर एक संगती सुम्या संगीस करच्यो. कशें हें साध्य. हांगासर आमी व्हड जानवाय आटाय जाय म्हणून ना, जायते चिंताप आटाय जाय म्हूण ना. सादें जिवितान पळया. जावं पुरो आमी कुटुंबांत जियेता, जावं पुरो धार्मीक जावन जियेता, खंयसर आमी आसा हर एक संगत जेजू संगी आमी करची. तेरेसाचें जिवीत निजायकी हाका साक्षस. ती भितरल्या माद्रीच्या कवेंताक सेरवल्ल्या उपरांत तिची एकच आशा आसली हांवें सादीन जावंक जाय, हांवें बागेवून जावंक जाय, सुम्या संगीत हांवें रावंक जाय. ही आशा सुम्या संगी रावची ताका मात्रडी ताच्या आवय बापायनी सुम्या संगी सदांच आसली म्हणून ताची आशा आसली. देखूनच ल्हान आसतना तेरेजान आवय बापाय म्हणचे आसले तुमी मेल्यार कितलें बरें आसलें. कित्याक ती ताका नाका म्हणून न्हय, बगार सरकार तुमी जेजू संगी आसतल्यात, जेजू संगी आसतल्यात. तुरे बडे इट इज नायस फॉर यू टू डाय. तुमी मेल्यार कितलें बरें आसलें, सरकार सुम्या संगी तुमी आसतल्यात असलो मनोभाव ताचो आसतलो. कित्याक ह्या संवसारी आमी सुम्या संगी आसचे, थंयसर सरकार ताका रूप पळोवन आसचे. आनी तसो सांगात ह्या संवसारी तिणें कशो भोगलो. ल्हान ल्हान संगती केल्ल्यो, ल्हान ल्हान संगती करच्यो, व्हडा मोगान करच्यो. लव स्पीक्स. ल्हान ल्हान संगती जावं पुरो थंयसर पडुल्ले एक ल्हान वस्त ती विंचून काडटा आसतना सुम्या हांव हें तुज्या खातीर भेटयता, ह्या कोणाय कश्टांच्या खातीर भेटयता. जावं पुरो तिचेच कश्ट ल्हानशा प्रायदस तिका टीबीची पिडा, मरेकार पिडा येता. आनी त्या टीबी पिडे वरवीं ते कश्टात आसतना अस्कत जावन रगात वंगून ते कश्टात आसतना तिचे कश्ट बेश्टेच निर्फोळ जावच्या बरी ते कश्ट ती सोंसिना. बगार त्या कश्टांद्वारे सुम्याच्या कश्टांत कितें उणेपण आसा तें आपूण भरती काडटा म्हणटा. आनी ते कश्ट जायत्यांच्या गरजां पासोतो, जायत्या पातक्यांच्या साल्वासावा खातीर हे कश्ट ती भेटयता. सुम्यान सांगली ती उतरां हांव ताणेला ही ती वैयक्तीक रितीन घेता. हांव ताणेला कोणा खातीर, हांव ताणेला आत्म्या खातीर. देरफोर आय शूड विन सोल्स फॉर क्रायस्ट. हांवें क्रिस्ता खातीर आत्मे सलवार करूंक जाय, आत्मे जिखोवंक जाय. ही मीस हांव ती हाती घेतली ह्या ल्हानशे वाटे मारिफात ते आत्मे सलवार करच्या खातीर, ते आत्मे क्रिस्ता खातीर जिखच्या खातीर ही वाट ते सोदता. भाऊ भयणो तिच्या जिवितांतले एक गडीत तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार बागेवंतपणाक वाट ती दाखयत आसतना एक सोबीत वाट हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. तिच्या कवेंतांत सिस्टर पिटर म्हणले एक धर्म भयण आसली. आर्थरायटीस जावन ती चड आनी चड कश्ट जाली. तिका मागण्याच्या त्या खोपेला तावन जेवणा सालाक वचोंक ल्हानशी वाट जाल्यार 10 मिनटां वयर ती घेतली. आनी जायत्या सिस्टांक ती एक तासाराची जावं पावली. तेरेज संतोशान ह्या सिस्टाक पळोवन घेवची ती जबाबदारी घेता. आनी त्या सिस्टाक पळयत आसतना ती सिस्टर पिटर तेरेजा जायते बटी केणटा. तूं एक तरणाटे धर्म भयण, ते तरणाटी सिस्टर तुका म्हजी दूख कळना, तूं म्हाका जोशी मारता अशें जायते बटी ती बेजार येवं शकता. पूण त्या सिस्टरी ते
तेरेज क्रिस्ताचे मुखामळ पळयता, क्रिस्ताचे मुखामळ पळयता आनी तिका आनीक चड बरें करून पळयता. केन्ना पुरा सिस्टर पिटर तेरेजाक केणटा आसतना तेरेज संतोष पावता, तिका एक बऱ्यो हांसो दिता आनी ही एक निजायक तो एक कांटो म्हण येता हांवें, तो कांटो सोमयाक आत्मे सल्वा जिखच्या खातीर एक वाट जावन पावता. एक दीस अशेंच कोपेला जावन त्या सिस्टरेक जेवणासळाक आपोवन व्हरता आसतना तिका खंयसर एक भोव सुमधूर संगीत आयकल्लो अणभव जाता. भोव सुमधूर संगीत आयकल्लो अणभव जाता आनी त्या सिस्टरेक घेवन वचो बी नाचोन वता आसतना तेरेज म्हणटा त्या सुमधूर संगीता खातीर पुणे ह्या सिस्टरीचो हात हांव सोडिना, त्या सुमधूर संगीता खातीर पुणे ह्या सिस्टरीचो हात हांव सोडिना. आनी निजायकी सिस्टर पिटर्स तेरेजाच्या मोगार पडटा म्हण येता, तेरेजाक निजायकी आपलो मोग दिता. पण ह्या ल्हानशे करणे तेरेज ह्या वाटेन ल्हानशा वाटेन कशें सुमकोन आमी क्रिस्त थंय येवयेत म्हणून दाखोवन दिता. व्हड संगती ते करिना. जावं प्रो भाव भयण्यो, आमच्या जिवितांत भगेनपणाक आमी वसय जाल्यार ही ल्हानशी वाट निजायकी उपकाराची. जावं प्रो आमी कितेंय करता, घरांत आसलें कितेंय वस्तू खाणस कोणें आनेकल्यान दुसऱ्याच जाग्यार दवरल्या म्हणजे द्या, ताका पुरपुरोवन ती काडन जाडन नितळ करच्या बदलाक ते काडन सुम्या तुज्या मोगान हांव हें करता. वा आमकां कितेंय ल्हानशे कश्ट बेजारे आमकां भोगूंक मेळटा आसतना सुम्या तुज्या मोगान हें हांव सोंसता. वा आनी कितेंय आमी चिंतनांतलें आमकां घडटा, जावं बरो आमी थंयसर सुखीदार न्ही, तेरेजा जायते पटी तशेंच भोगले, जायते संगतीन ती सुखीदार नातली, पूण हेर भयणी धर्म भयणी तिका सुखीदार करता आसतना तेरेज ते मानून घेता. तेरेज मानून घेता आनी म्हणटा हे कश्ट सुम्या म्हज्या परीस आनी कोण कश्ट आसात तांच्या खातीर पेटयता. भाव भयणीनो, अशें आमचे कश्ट निर्फळ जावंक आमी सोडचे नाका, ही वाट तेरेज आमकां दाखयता. व्हड संगतींनी मात्र शांतीपण सोडचें न्ही, साद्या संगतींनी साद्या जिविता मुखांतर शांतीपण सोडूंक तेरेज आमकां आपोवणी दिता. ही जावन आसा दुसरी वाट. जाल्यार भाव भयण्यो, तिसरी वाट तेरेज आमकां दाखोवन दिता संपूर्ण विश्वास, टोटल कॉन्फिडन्स. जशें एक भुरगें आपल्या बापाय थंय संपूर्ण विश्वास दवरता, तशेंच आमी देवा थंय संपूर्ण विश्वास दवरूंक आपोवणें. कितेंय जावं दी, भें ना थंयसर उद्वेग ना, कितेंय घडल्यार धांवून येवन कशें बापायच्या पासल्यान रिगता तशें देवा संगी रावूंक तेरेज आमकां निजायकी ह्या संपूर्ण विश्वासाक आपोवणें दिता. भगेवन तेरेज शांतीपणाच्या शिखराक चडले ती शांतीन आमकां हर एकल्याकी प्रेरण. वाट सादी, वाट सोंपी, भगेवनपणाक पावची. पयली वाट ती जावन आसा भुरग्या पळय जावचें, दुसरें जावन आसा ल्हानशी वाट सोम्या संगी सोमकोवची, हर एकी क्रिस्ताच्या मोगान करचें. आनी तिसरी वाट जावन आसा संपूर्ण विश्वास देवा थंय. भाव भयणीनो, मोगांत गळाय जाल्ली आमकां दिसून येवंक पुरो. तेरेजाकी जायते पटी त्या मोगाची गळाय जाल्ली दिसून आयली, पूण मोगाची गळाय थंयसर रावूंक ना, निर्फळ जावंक ना, पूण फळां बरी जाली. सुम्यान तिचें मागणें आयकलें आनी तिका निजायकी तिचें जिवीत तें तिणें समर्पिल्लें संपूर्ण रितीन स्वादीक जालें, सुफळ जालें. तशेंच आमी तेरेजाची देख घेवया आनी तिची मजत आमी मागया आनी निजायकी तेरेज ती वाट सादी जिणी सोंपी जिणी सोमकल्ल्यान तेरेज आमकां आदार दिवन दी, प्रेरण दिवन दी. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसारांची सूख दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची, गुणां पवित्र जापेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. परजेक दया मागतेली, आमकां मोगान मेळटली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. Carmel, mighty earthquake,